माझो सेकंड लुक पळोवू शकता तुम्ही। याचो कलर सुद्धा तुम्ही हांगसर पळोवू शकता। सगळो फॅशन सगळो शो जो आसा ना तो हांगसर रावता, कारण तो वेज आसा। फर्स्ट म्हणटा तसो टॉप माझो खूब बरो दिसता, खूब बेस्ट दिसता। विचारताली संजू गेले घर खंय सो साळान फेमस गडे जाता पळय वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग। कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय। आमी बी बरी आसा। हॅप्पी होळी तुमकां सगळ्यांक। सो आयज आसा होळी, म्हटल्यार आयच्यान धुळवट म्हण, शिगमो म्हण, गुलाल हे सगळे रोमट बीन स्टार्ट जातले। आनी आमी न्हय खरें सांग न्हय जाल्यार वरसभर वेट करता केन्ना हो म्हयनो येतलो आनी केन्ना आमकां धुळवट म्हण एन्जॉय करूंक गावतली। धुळवट म्हटल्यार न्हय गुलाल म्हटल्यार रंगपंचमी, आमी आमच्या गांवांत तेका धुळवट म्हणटा। सो रोमट बीन आतां स्टार्ट जातले आनी भरपूर मजा येतली सामकी। सो आयज होळी आसा आनी आमच्या हांगसर होळी सांजच्या टायमार अशी घालतात, म्हटल्यार मेन होळी जी आसा ती आमच्या महादेवाच्या देवळा कडेन घालतात आनी तेच्या मागीर प्रत्येक वाड्याचेर अशें घालपाक स्टार्ट करता। सो आमच्या हांगसर होळी न्हय घालता म्हणसर एक सांजची 9 साडे 9 अशी जाता, म्हटल्यार मातशी काळोख पडटा अशी घालतात आनी तेच बरोबर न्हय खूब मजा येता सामकी। पूण होळये दिसा न्हय व्हडलेशें अशें सेलिब्रेशन नासता। आमची धुळवट जी आसा न्हय ती 7 दिसांची आसा, थोड्यांची 1.5 दिसांची आसता, थोड्यांची 5 दिसांची धुळवट आसता। सो आमची न्हय 7 दिसांची धुळवट आसा आनी म्हटल्यार मज्जा येता। मागीर रोमट बीन येता सदांच अशें म्हणटात तशें, मागीर शोबईक येतात जी गांवांत आसा तांकां खबरूच आसतलें। आनी स्पेशली म्हणटात तशें शिगमो असो आसा, शिगमो हो असो सण आसा की जी सिटीन सुद्दां रावतात न्हय ती शिगम्यांक घरा कडेन येता रंगपंचमी म्हटल्यार धुळवट खेळोंक बीन। सो एक वेगळीच मजा आसता आनी खूब मजा येता सामकी। सो आयज होळयेक न्हय व्हडलेशें अशें सेलिब्रेशन आमच्या हांगसर तर ना, बट गोड धोड अशें करूंकूच जाय, स्वीट बीन करतात घरांत। सो आनी स्पेशली पुरणपोळी बीन करतात आयच्या दिसा होळये दिसा। सो आमगेर तर तसो कांय प्लॅन ना, कारण सद्या हांव घरा कडेन एकलेंच आसा, मम्मी तर फार्मान गेल्ली आसा आनी आयज तिका हॉलिडे ना, कारण आयज जर ती हॉलिडे घेयत न्हय जाल्यार तिका धुळवटीक हॉलिडे मेळची ना। आनी दुसरे दिसा आमची पालखी आसता, सो तेका लागून न्हय तिका हॉलिडे एडजस्ट जावची ना, तेका लागून ती सगळीं जाणां गेले, म्हटल्यार जितली वाड्यावयली आसा तितलीं जाणां गेले, कारण तांकां एकाच दिसा म्हणटा तशें सगळ्यांक हॉलिडे जायना। आनी धुळवटीक तर खूबच मजा येता, तुमकां फुडें पळोवंक गावतलें। फुडें म्हटल्यार आतां व्हिडिओ येतलेच, रोमट बीन येता ते व्हिडिओ येतलेच। सो अशे तरेन तुमी एक्सायटेड आसा न्हय शिगमो एन्जॉय करपाक? हांव तर खूब एक्सायटेड आसा, कारण वरसभर आमी वेट करता केन्ना हो दीस येतलो आनी केन्ना आमकां रंगपंचमी बीन एन्जॉय करूंक गावतली म्हणून। आनी आयज होळी आसा, सो एक्चुली न्हय म्हाजो प्लॅन आसा मावशेगेर वचपाचो सांजच्या टायमार। आनी मावशेगेर वचपाचो प्लॅन आसा म्हटल्यार सांगपाक गेल्यार न्हय साळ बिचोले हांगसर गडे जाता हे तुमी आयकलात आसतले। सो थंय म्हजी मावशी आसा आनी प्लस संजू गेले सुद्दां घर थंयच। सो खूब जाणां म्हाका विचारतालीं संजू गेले घर खंय। सो साळान फेमस गडे जाता पळय साळ बिचोले, खूब जाणांनी आयकलां आसतलें, गडे जाता थंय आनी होळी घालतना सुद्दां खूब मजा येता सामकी। सो म्हाजो प्लॅन आसा एक्चुली सांजच्या टायमार वचपाचो, फिक्स ना पूण वयतलें हांव चड करून होळी पळोवपाक। आनी तेच्या मागीर तिसरे दिसा न्हय हांव गड्यांक वयतलें। तिसरे दिसा खूब मजा येता, लास्ट डे आसा, म्हटल्यार आयज आसतली होळी, मावशे गेले थंय। सो म्हाजी मावशी एक साळान दिल्या, थंय गडे जाता, थंयच लागींच आसा आनी तेंच्या घरान सुद्दां गडे आसात। म्हटल्यार जे गड्यांक पावले तांकां खबर आसतलें कशें कितें आसा तें। सो एक्सायटेड आसा गड्यांक वचपाक सुद्दां आनी तेका लागून हांवें थोडीशी शॉपिंग केल्या। आनी आयजूच जस्ट नाव न्हय म्हाजी पार्सलां म्हाका रिसीव जाले व्हिडिओ स्टार्ट करपाक आनी ऑर्डर कार येयलो, सो रिसीव जाल्ली आसा म्हाका पार्सलां।
म्हटल्यार गड्यांक लागूनच हांवें स्पेशली ऑर्डर केल्ली. आणि आमच्या हांगसून न्हय गड्यांक वचपाक फक्त 15 मिनटाची वाट, 15-20 मिनटाची वाट आमकां इतकी लागीं आसा. सो म्हटल्यार हांवें प्लॅनिंग केल्लो एक्चुअली आयज हांव मावशेगेर वयतलें आनी तेच्या मागीर हांव संजूगेर वयतलें म्हणून. सो मातशी झलक दाखयता तुमकां आनी मागीर दाखयता कारण म्हाका किचनानूय वचूंक जाय. हे पळयात अशें कितेंशें हांवें ऑर्डर केल्या आनी बेस्ट दिसता सामकें. मागीर दाखयता तुमकां व्हिडिओ एंड करतना. तर आयज होळयेक गेले जाल्यार गेल्या आनी तुमकांय खबर आसा थंय गेल्या उपरांत फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफी करूंक गावना. थोडी जाणां करतात बट तशी मस्ती करपाक जायना. सो आमकां खबर आसा कारण आमी ल्हानपणा पासून अशी वयता कारण म्हाजी मावशीच थंय आसा आनी आतां संजूगेलें घर सुद्दां थंय आसा. सो तशें वचप जाता. म्हटल्यार हांव एक्चुअली न्हय सेकंड डे मावशेगेर वयतालें आनी थर्ड डे संजूगेर वयतालें. सो गड्यांक कोण कोण येतली कमेंट करून सांगा आनी कितल्या जाणांनी गडे पयल्ले आसा हे बीन कमेंट करून सांगा. सो गड्यांक हांव वयतलेंच बट व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी तसलें कांय अलाव ना आनी तसलें करपाकूय जायना कारण खबर आसा म्हटल्यार देवस्थान जें आसा ते जे गडे जे आसा म्हणटा तशें फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफी करप नासता थंय. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां. तर चला परत एकदा हॅप्पी होळी तुमकां. होळयेक तुमी कितें कितें स्पेशल करता तुमच्या घरा हे कमेंट करून सांगा. आमगेर पुरणपोळी तर तशें कांय प्लॅनिंग ना आनी स्वीट डीश सांगपाक गेल्यार हांव सांजच्या टायमार करतलें. मम्मी येयल्या उपरांत म्हाका एकलें खावपाक बेजार येता. आनी आयज हांव रेसिपी एक शेअर करपाची आहा. म्हणटा तशें 2 फावटी ऑलरेडी ही रेसिपी शेअर केल्ली आसा पूण आयज परत एकदा करता. बट आयची रेसिपी आहा ती शॉर्ट अशी शेअर करतलें. इन शॉर्ट म्हणटात तशें व्हडली तुमकां हे दाखोवचें ना स्टेप दाखोवचें ना. इन शॉर्ट अशें दाखयतलें. तें म्हटल्यार छोले. सो आयज काबुली चण्याचे छोले करपाचे आसा. छोले म्हणू शकता शोले म्हणू शकता. मागीर थोडी जाणां म्हाका कमेंट करतात छोले शोले सो अशें म्हणू शकता. सो तें हांव करपाचें आसा. सो चला प्रिपेरेशन स्टार्ट करता. कटींग बीन करून घेता आनी रेसिपी फुडें कंटिन्यू करता. आनी जी शॉपिंग केल्या सो एकूच टॉप न्हय तर हांवें 2 टॉप ऑर्डर केल्ले 2 रातीक वयतले म्हणून. सो हो एक आसा. कितें आसा ही पॅन्ट आसा ही पळय अशें दाखयता. जस्ट नाव ओपन केलें हांवें आनी म्हटलें आतां तुमकां दाखोवया. तर चला हांगसर कितें दिसता रेड 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 अशें दिसता ना या म्हाकाच दिसता या कसलो दाग येयलो. सो चला किचनान या रेसिपी पळोवपाक स्टार्ट करूया. आनी कितें आसा हांगसर रेड रेड कशेंशेंच दिसता. पळोवचें पडलें रेड रेड इतलें म्हाका रेड दिसता. सो चला किचनान या छोलेची रेसिपी पळोवपाक स्टार्ट करूया. आनी थोडी जाणां अशी म्हणटाली ही रेसिपी ऑलरेडी तुवें दाखयल्या म्हणून बट न्यू सबस्क्रायबर आसा तांकांय बीन मेळोनी. आनी आयज छोलेच करपाचें आसा. हांव स्वीट डीश सांजच्या टायमार करतलें. मम्मी ना ताका लागून तर ती रेसिपी तुमचे बरोबर शेअर करता. सो चला किचनान या. आनी आतां आमी न्हय साहित्य पळोवन घेवया. छोले करपाक लागून हांगसर कितें कितें साहित्य घेतलां तें. आनी जशें की हांवें तुमकां सांगलां हांव इन शॉर्ट रेसिपी दाखयतलें. आयची जी आसा रेसिपी ती इन शॉर्ट अशें दाखयतलें. सो सगळ्यात पयलीं हांगसर काबुली चणे घेतलेले आसा आनी चणे जे आसा न्हय ते ऑलरेडी हांवें उकडून घेतले. म्हटल्यार तुमकां जाय तशें तुमी सिटयो काडून घेया. हांवें हांगसर न्हय 4-5 अशे सिटयो काडून घेतले आनी अशे तरेन ते उकडून घेतले. हे पळय चडूय म्हणटा तशें मॅश जावपाक जायना म्हटल्यार हलकेशे अशे ह्या तरेन अशे ते उकडून घेया. आनी तुमी हांगसर उदक सुद्दां पळोवं शकता. आतां तुमी म्हणटली उदक कित्याक दवरला काय म्हणून. तर जेन्ना आमी चणे उकडून घेता पळय तेन्ना हे जे उदक आसता न्हय ते वेस्ट करपाक जायना. तेजो सुद्दां यूज जाता. म्हटल्यार आमी मागीर ग्रेवी करतली पळय तेन्ना हे उदक जे आसा न्हय ते यूज जाता. तेका लागून उडोवपाक जायना. अशें उदक घातल्या उपरांत टेस्ट सुद्दां खरीच बरी येता. तेका लागून हांवें ते मुद्दाम दाखोवपाक दवरला तुमकां. तर हे पळय काबुली चणे ऑलरेडी उकडून घेतल्या. 4-5 सिटयो काडून घेतले. तेच्या मागीर आतां हांगसर पळोवया आमी कितें घेतला ते. तर सगळ्यात पयलीं हांगसर न्हय सोय घेतलेली आसा. एक धाकटी वाटी अशी न्हय सोय घेतल्या. छोले जेन्ना बी करता न्हय तेन्ना आमी सोय चड यूज करिना. थोडी जाणां सोय चड यूज करता आनी कांदो टमाट कमी घालता. पूण आमी अशें करता सोय कमी घालता आनी कांदो टमाट चड घालता. सो ही पळयात सर तुमी पळोवं शकता धाकटी वाटी सगळ्यान हांवें धाकटी वाटी अशी सोय घेतल्या. तेच्या उपरांत हांगसर टमाट घेतलेले आसा. बारीक अशे कट करून घेतला. 2 टमाटां घेतल्या म्हटल्यार 2 कांदे घेवपाक जाय. 1 टमाट घेतल्यार 1 कांदो घेवपाक जाय. अशे तरेन ते बॅलन्स करून घालपाक जाय. सो हांगसर हांवें 2 टमाटां घेतल्या 2 कांदे घेतल्या अशे कट करून. सो कांदो जो आसा तो उबो कट करून घेतला. तेच्या मागीर मीठ जाय चवीनुसार.
त्याच बरोबर हांगसर ओली कोथिंबीर घेतलेली आसा, कट करूंक ना सध्या हांवें ती. त्याच्या मागीर हांगसर न्हय हांवें घेतल्या मिरसांगो घेतल्या, अशें हे पळयात अशें कट करून घेतले. तुम्ही डायरेक्ट सुद्धा घालू शकता, म्हटल्यार ते भाजूकूच जाय आमकां. सो अशें मिरसांगो घेतले, 2-3 मिरसांगो घेतले. त्याच्या उपरांत आमकां हळद जाय इल्लीशी, गरम मसालो जाय, चवीनुसार गरम मसालो घालूंक जाय तुम्ही. सो हांवें आमच्या टेस्टी प्रमाणे मसालो घेतलेलो आसा. त्याच्या मागीर हांगसर घेतला आले जाय आमकां इल्लेशें. त्याच्या मागीर हांगसर लसूण घेतलेली आसा इल्लीशी पळयात. सो इतले साहित्य जाय आमकां. तर ऑलरेडी चणे जे आसा काबुली चणे उकडून घेतलेले आसा. सो फकत आमकां हे जे साहित्य आसा ते आमकां आतां भाजून घेवपाचें आसा आनी त्याच्या उपरांत हे वाटून घेवपाचें आसा. सो चला हे आतां भाजून घेवया आनी वाटून घेवया. नाही सोय भाजपाक स्टार्ट करूया. तर सगळ्यांत पयलीं हांगसर हांव एड करता ते म्हटल्यार तेल. इल्लेशें हांगसर तेल एड करूंक जाय. तेच्या मागीर हांगसर हांव एड करतले ते म्हटल्यार लसूण. तेच्या मागीर हांगसर एड करतले ते म्हटल्यार आले आनी मिरसांगो. हे सगळे पयलीं भाजून घेतले हांव. सो हे सगळे न्हय हांवें हांगसर भाजून घेतले. आतां भितर कांदो घालुया. सो कांदो एड करूया आतां. कांदोय बीन न्हय मातसो असो भाजून घेवंक जाय, म्हटल्यार मोव जाय सारको, मातसो बरो हे जावपाक जाय. आनी तेच्या मागीर टमाट एड करूंक जाय. तुमकां जाय न्हय जाल्यार तुमी सोय सुद्दां चड घालूं शकता आनी कांदो टमाट कमी घालूं शकता. पण शोले न्हय कांदो टमाट चड घालूनच बरें लागता, सोय कमी घालपाक जाय. हांवें ऑलरेडी 2 फावटी रेसिपी शेअर केल्या, थंय वचून सुद्दां तुमी पळोवंक शकता. सो कांदो भाजून घेवया आतां. कांदो आमचो न्हय भाजून जालो. आतां आमी टमाट घालुया भितर. हे बरें मिक्स करून घेवंक जाय आनी टमाट सुद्दां म्हणटा तशें हे करून घेवंक जाय. म्हटल्यार बरें सगळें मोव पडपाक जाय, अशें ना की करपोवन घेवपाक जाय. हे पळयात. सो टमाट कांदो बीन आतां मातसो वगत भाजून घेवया आनी मागीर सोय एड करूया. तर हे पळयात हांगसर आमचे टमाट सुद्दां रेडी जाले. सोय घालुया भितर. ही पळयात सोय एड करूया. सोय न्हय फ्रीजान आसली तेका लागून अशी जाली पळयात. सो बरी मिक्स करून घेया आनी ती बी न्हय भाजून घेयात. तर आतां आमी भितर एड करूया हळद. तेच्या उपरांत गरम मसालो आनी हे दोनूय मिक्स करून घेवया. न्हय सगळे भाजून आमचे रेडी आसा. हे पळयात कांदो टमाट सगळे भाजून रेडी आसा. तर आतां हे न्हय हांव मिक्सराक लावन घेता, म्हटल्यार मिरसांग रेडी करून घेता आनी फुडली स्टेप दाखयता. हे पळयात. सो गायज हांगसर हांवें न्हय मिरसांग वाटून घेतली. ही पळयात. सो ह्या तरेन न्हय मिरसांग वाटून घेतली. आतां भितर एड करूंक जाय ते म्हटल्यार काबुली चणे आनी इल्लेशें उदक. म्हटल्यार काबुली आमी उकडून घेतनाचें उदक आसलें पळयात ते इल्लेशें उदक आनी हांगसर काबुली चणे हांव एड करता. सो हे पळयात हे घालून न्हय आतां परत एकदां मिरसांग आमकां वाटून घेवंक जाय. हांगसर हांवें न्हय काबुली चणे एका आयदनान काडून घेतले, म्हटल्यार ज्या आयदनान हांव शोले करपाचे आसा त्या आयदनान काडून घेतले. आतां भितर मिरसांग एड करूया. हांव आतां न्हय मिरसांग एड करतले, म्हटल्यार चणे घालून बरें मिरसांग ती हांवें वाटून घेतली आनी मिक्स करून घेवंक जाय. हे पळयात चड पातळ अशें हांव करचें ना आयज, मातशें दाट अशें दवरतले. सो आतां भितर इल्लेशें उदक घालुया. सो हांगसर न्हय इल्लेशें उदक एड करतलें हांव. तुमकां जाय तितलें तुमी उदक एड करा. परत आसलें तशें हे मिक्स करून घेया. तर हे पळयात कलर सुद्दां हांगसर न्हय बरो येयल्लो आसा. हे पळयात
चड पातळ अशें करूंक ना हांवें, दाट अशें दवरला. तुमकां जाय तशें तुमी दवरूं शकता. खतखतयल्या उपरांत मागीर ओली कोथिंबीर घालूंक जाय. तर आतां हांगसर एड करया आमी तें म्हटल्यार मीठ. मीठ जें आसा न्हय तें तुमी चवीनुसार तुमच्या प्रमाणे घाला तुमी मागीर. हे पळयात. सो हेका आतां बरो खतखतो काडून घेवंक जाय. एरी यो घे. आवाज येयलो. सो गायज किचनान म्हजें काम चालूच आसा. त्याच्या पयलीं म्हटलें हेरीक चणे घालून घेवया. म्हटल्यार काबुली चणे ना खाता तो, आवडटा तेका. म्हटल्यार तो व्हेज आसा, नॉन व्हेज खायना तितले, व्हेज खाता. सो तेका लागून हे पळयात काडून दवरलेले हांवें. घे. चणे बीन म्हटल्यार हुशार तो सामको. तुम्ही शॉक जातली म्हटल्यार खंयचो म्हणजे खंयच्या माजर चणे बीन खाता. तर आमचो हेरी खाता काबुली चणे बीन. कारण तो व्हेज आसा, सो चडशे व्हेज गोष्टीच खाता तो. ताती बीन तसले काय खायना. सो छोले दवरले हांवें गॅसीचेर. खतखतो येता म्हणसर हेका म्हटलें काबुली चणे घालया. कसो खाता पळयात. सो स्टार्टिंगूच काडून दवरलेले हांवें सेपरेट. ही आनी न्हिदोन खावपाची स्टायल रे. घे कसो खाता पळयात. न्हिदोन खाता आपूण आनी न्हिदता. तू बरय म्हणटा. हे घे जमणीर पडलेले खाव नाका. पळया स्टायल पळय आमची स्टायलूच वेगळी आसता खावपाची. घे. प्लेट जर दीत नाय खावचो ना. अशें दिल्यार खाता. वेगळीच पळयात. सारको बसून खा मरे. घे बेगीन घे. चल. हे घे म्हाजे कडेन आसा ते घे. हे घे रे. हे घे रे. कोण अशी माजरांक बीन बरयता आपल्या कमेंट करून सांगात हां. हांव तर बरयता. एरिकूय बरयता, भायल्या माजरांकूय बरयता. कारण म्हाका लागून ती धाकटी बेबीत आहा सामकी. घे. आनी माजऱ्या कुत्र्यांची सेवा करपाक मेळटा हे आमचे लक, आमचे नशीब बरे. घे सुशेगात खा. पळयात आतां प्लेट दिता. एरी ती प्लेट दिले ते खा. पळयात खावचो ना नाडकीस. आतां पळयात आं. घे घे. पयले नाय तेजी नाटकां नाय म्हाका आनी मम्मीकूच खबर आसा. घे. आनी आतां हांव किचनान वयतले बाकीचे सगळे काम करून घेतले. आनी मागीर तुमकां ते जे शॉपिंग केले नाय ते दाखयतले. बरो छोल्यांक आमचो खतखतो येयलो पळोवंक शकता तुमी. मातशे थंय बसले म्हटल्यार हांगसर खतखतो येयलो पळयात. सो आतां भितर ओली कोथिंबीर एड करतले हांव. सो ही पळयात ओली कोथिंबीर एड करया. आनी मिक्स करून घेवया. हे पळयात आमचे छोले. छोले छोले. सो हे पळयात आमचे छोले. कशे जाले कमेंट करून सांगात हां. तर हांगसर आमची रेसिपी रेडी जाली. सो हे पळयात एकदम टेस्टी सामके. किचनातले काम करता म्हटल्यार न्हय सहज म्हणटा तशें एक जालें. असोच टायम वयता. तर किचनातले सगळे करून घेतले. भितरले भितर म्हाका ऑर्डरींचे कॉल्स चालूच आसा. म्हटल्यार मसाल्याचे ऑर्डरी कॉल्स चालूच आसता. सो हालींच्या दिसांनी व्हिडिओ येवंक ना न्हय मसाल्याचे बी. कारण तितलो म्हाजे कडेन स्टॉक ना तेका लागून व्हिडिओ येवंक ना. बट म्हणटा तशें म्हाका अजुनूय कॉल करतात. थोड्यांचे बुकींग आसा तेंचे ऑर्डरी बीन घालप म्हाजे चालूच आसा. जे पेंडींग आसले पळय ते. सो तेका लागून मोबायल जे आसा न्हय ते घेवन बसला. आनी आतां सायलंटार घातला कारण व्हिडिओ करता करता मागीर कॉल येयत जाल्यार डिस्टर्ब जातलो. सो हेरीक पयलो न्हय तुमी म्हणटा तसो काबुली चणे खाता. थोडी जाणां शॉक जातली. सो पूण तो काबुली चणे खाता. परत एकदां सांगता तो व्हेज आसा म्हणून खाता.
तर पयली केस जे आसा न्हय ते सोडटा किचनान न्हय हांव केस अशें बांदूनच काम करता मातशे वयर बांदले म्हटल्यार पळयात कशें जालें हे कशें जालें सो आतां आमी ऑर्डरी जे आसा न्हय ते पळोवपाक स्टार्ट करुया सो गरमी जावपाक लागली दमट आसा भायर सामकी तर सगळ्यान पयली एक टॉप दाखयता तुमकां तर एक्चुअली न्हू हे जे हांवें ऑर्डर केला ते फ्लिपकार्टाचेरूच ऑर्डर केला आनी फाटल्या दिसांनी हांवें एक न्हय लायक फ्लॅट चप्पल सुद्दां ऑर्डर केल्ले बट ते मागीर रिटर्न केले कारण ते म्हाका तितले लायक जावना आनी फाटल्या दिसांनी तुमी पयले आसतले हांवें शॉपिंग केल्ली बट ती तुमकां दाखोवंक ना कारण म्हाका तितले लायक जावना तेका लागून हांवें तुमचे बरोबर शेअर करूंक ना बट हे दोनूय अशे आसा ड्रेस म्हणू शकता एक कुर्ता म्हणू शकता शर्ट म्हणू शकता जे म्हाका लायक जाला सो फर्स्ट ऑफ ऑल हो आसा तो सो हांगसर हांव न्हय तेजो फोटो सुद्दां लायता बाय चान्स जर कोणाक घेवपाक जाय जाल्यार तुमी तो मागीर घेवं शकता आनी दोगांचे लिंक जे आसा ते डिस्क्रिप्शन बॉक्सान सुद्दां दिता सो तुमकां इजी जातले घेवपाक जर जाय कोणाक जाल्यार सो घालून सुद्दां दाखयतले मागीर हांव तर फर्स्ट आसा तो हो पळयात असो आसा हो फर्स्ट आनी सांगपाक गेल्यार सिंपल आसा बट हेचो कलर सांगपाक गेल्यार असो लायक येलोइश ग्रीनिश शेळो कलर आसता पळयात त्या टायपचो कलर आसा बट असो दाखयता रावात आतां दिसतलें कॅमेरा सकयल केलो मातसो सो हो पळयात असो आसा तो सिंपल आसा आनी तेका बटन आसा हांगसर अशें बटन दिल्लें आसा बट ते बटन ओपन जायनात सो हे पळयात आनी हांगसर न्हय तेका अशी ही आसा पळयात ह्या टायपचो बाकी ओवरऑल तो सिंपल आसा आनी अशे तेजे स्लीव्स आसा हे पळयात फुगे टायप कशे आनी असो हो पळयात तो घातल्या उपरांत तुमकां सारको कळटलो जिन्सीर बीन खूब बरो दिसतलो ब्लॅक जीन्स आनी हो घालीत जाल्यार बॅक सायड तेजी अशी आसा ही पळयात सो हो एक म्हाका लायक जाल्लो म्हटल्यार गड्यांक वचपाची एक्सायटमेंट तेका लागून हांवें शॉपिंग केल्ली सो केन्ना घालप जाता पळोवया आतां हो एक आसा सो हो ना आय थिंक सो 450 समथींग कितें तरी म्हाका पडला दिसता डिलिव्हरी चार्जीस फ्री असले फकत म्हणटात तशें हेजे प्रायस 450 समथींग आय थिंक सो म्हाका अशें दिसलें की हेजो प्रायस जो आसा तो चड म्हाका तर पळोवपाक गेल्यार चड हाय कसो दिसलो 450 म्हटल्यार आनी 450 सांगपाक गेल्यार व्हडलेशें हितून कांय ना तितलें तेका लागून म्हणटात चड असो दिसलो म्हाका म्हणून कारण सिंपल आसा आनी धुल्या उपरांत कसो जातलो हे बीन खबर ना सो हो पळय हो फर्स्ट जालो आतां सेकंड आसा सेकंड खूब लायक जालो म्हाका आनी एक्चुअली हांवें चिंतलें हो ऑर्डर करतलें पळयतलें कसो कित्याक सपोज लायक ना जाल्यार बेस्ट ऑप्शनाक हांवें हो ऑर्डर केल्लो बट ऑप्शनाक जे कितें आमी ऑर्डर करता ते सदांच बरें आसता आनी मागीर ते आमी रिटर्न करूंक पावना तर हो पळयात हो आसा सेकंड आनी खूब बरो दिसता खूब बेस्ट दिसता हो पळयात घातल्या उपरांत इतलो बरो दिसता न्हू म्हाका खूब लायक जालो सो हेजी तर शुअर हांव लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दितालें जर कोणाक आवडलो जाल्यार बेगीना ऑर्डर करा कारण आतां होलीचे ऑफरी सुद्दां आसतले चालू सो हो पळयात हेजो प्रायस मातसो हाय आसा हो म्हाका न्हय 850 समथींग कितें तरी आसा हेजो प्रायस 850 समथींग कितें तरी आसा हेजो प्रायस बट ओवरऑल पळोवपाक गेल्यार बरो आसा आतां धुल्या उपरांत कळटलो कलर वयता की ना तो सो अशे तेजे स्लीव्स आसा फ्रंट आनी बॅक सेम आसा हे अशे तेका ना गोल्ड एंड सिल्वरान अशी हे दिल्ली आसा अशे लायक बारीक बारीक बॉर्डरी कशें आसा सो आनी मेन ना हेजी फॅशन आसा ना ती बॅक सायड आसा फ्रंटाक कांय ना हेजे पळयात फ्रंट सिंपल आसा पळयात असो आसा हो हांगसर तेका ही आसा फ्रॉक कशी म्हणल्यार लेयर कितें म्हणटा ते कितें तरी कितें म्हणटा ते लायक पट्टी पट्टी कितें म्हणटा तेका विसरलें हांव यार कितें तरी म्हणटात सो तशें आसा हे पळयात आनी आतां टीक 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 फाटल्यान दाखयता तुका सो हे पळयात हेजो शो जो आसा न्हय म्हटल्यार तो बॅक सायड आसा हेची बॅक सायड न्हय नॅक जो आसा तो मातसो डीप आसा डीप म्हटल्यार तितलो डीप ना मिडियम आसा म्हटल्यार एक्चुअली हांव तितले डीप बीन घालिना फ्रंटूय म्हाजे नॅक डीप नासता आनी बॅक सुद्दां डीप नासता तितले बट मिडियम अशें म्हणूं शकता जे इजिली खंयचे चेडूं घालूं शकता सो त्या टायपचो हे पळयात
असो त्याचो नेक आसा, पिंक कलर आसा, मागीर तेका लागून कळना असो हो नेक आसा. आनी हे ना अशें हे दिल्ले आसा, हे पळयात, हे बेस्ट दिसता फाटल्यान मागीर. आनी भरपूर अशें लॉंग आसा ते पळयात, इतले लॉंग आसा ना की तुका घालूनय दाखयतले जावं मागीर म्हाका दाखोवपाचो आसा घालून हो, कारण खूब जाणांक लायक जातलो. सो हो आसा, तेजें एक पिक्चर हांगसर दिता प्लस तेजी लिंक दिता. सो मुद्दाम तुमी घेयात हो, चेडवांक खूब लायक जातलो हो पळयात असो आसा हो. सो कळ्ळें आसतलें अशें लेसी कशें आसा तेका बांदपाक. सो हो तेचो टॉप जालो आनी तेका पॅन्ट सुद्दां येयल्या. 850 म्हटल्यार पॅन्ट प्लस टॉप आसा, अशें ना की टॉपूच आसा, तेका पॅन्टूय येयल्या. ही पॅन्ट अशी तेजी पॅन्ट आसा, ही पॅन्ट धोतीर टायप पॅन्ट आसता पळयात, धोती टायप त्या टायपची पॅन्ट आसा ही पॅन्ट अशी. असले पॅन्टी पयलीं खूब घालतालें हांव, पटियाला बीन खूब लायक आसलें. खूब दिसांनी अशी ऑर्डर केल्या हांवें. सो हेजेर पटियाला सुद्दां घालीत नाय जाल्यार बरी दिसतली सामकी. सो ही पळयात अशें आसा, हेका पॉकेट बीन कांय ना, बट असो रब्बर आसा प्लस अशें लेसी दिल्ले आसा, म्हटल्यार एडजस्ट करूं शकता तुमी, लूज बीन जाता जाल्यार. आनी हे ना हांवें एक्स्ट्रा स्मॉल सायज ऑर्डर केल्या तरी, बट ओवरऑल म्हाका येयली म्हणपाची. म्हाका अशें डावट आसली की एक्स्ट्रा म्हटल्यार स्मॉल सायज एक्स्ट्रा ही एक्चुली येयना, म्हाका एम लागता तरी बट येयली. सो हे पळयात आनी तेका अशें हे आसा, हे दाखयता अशें आसा हे पळय तेजी पॅन्ट. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें कशें कितें घातल्या उपरांतूच कळटलें तें सारकें अशें कॅमेरान दाखयल्या उपरांत कळना. सो अशें आसा हे पळय, दोन अशें हांगसर क्रॉस अशें कड आसा पांया कडेन. सो हांगसर इमेज लायता म्हटल्यार तुमकां कळटलें. सो हे दोन टॉप हांवें ऑर्डर केल्ले, एक आसा 450 आनी सेकंड आसा 850 समथींग कितें. आतां मे बी प्रायस वयर सकयल जावंक शकता तेजो, कारण ऑफरी चालू आसतली तेका लागून. बट ओवरऑल दोनूय म्हाका खूब लायक जाले. मोस्ट म्हाका पिंक कलर लायक जालो. आनी एक नजर मारतात ओपन करतात हो जाय म्हटलें हांवें, कित्याक म्हाका खूब लायक जालो तेका लागून. बेस्ट दिसता तो हांगसून बी, बेस्ट दिसता, सिंपल आसा आनी म्हाका असले चड लायक आसा. सो ही म्हजी शॉपिंग आसली दोन. आतां पळोवया गड्यांक केन्ना वचप जाता. थोडेशें तुमकां हे दितलें, अपडेट दितलें हांव, व्हिडिओ करचें ना थंय गेल्या उपरांत. हांगा गरमी जाली बरोबर. आतां मम्मीन कॉल करपाक जाय जेवली काय म्हणून. मम्मी येतली आयज, मे बी बेगिना येत, होळी म्हणून बेगिना धाडीत बीन तेंकां. आनी पॉसिबल जाल्यार संजय सुद्दां येतलो आयज ह्या सायडीन, आमच्या सायडीन, कारण ऑर्डरींचें थोडेशें काम आसा म्हाका तेका लागून. सो चला मागीर मेळटा तुमकां, जेवता बीन आनी मागीर मेळटा. तर हे ना तुमकां ट्राय करून मागीर दाखयता. सो चला. आनी खंय रे हाडटा तो, खंय रे पळयात हा, कितें सांगता सांगात तो. रुमाचें दार ओपन कर, आपण रुमान वयता न्हिदो म्हणून, तेका त्या रुमान न्हिदपाचें आसता दनपारचें. पळयात त्या दारा कडेन बसून रावला. अशें ना की हॅरीक कळना अशें ना, तो फकत एक माजर आसा, बट ओवरऑल तेका आख्खें कळटा, आख्खें सगळें. तुका दार ओपन करून दिवू हय पळयात हा, फटींग सांगताले तुमीच. दार ओपन करून दिता तेका. पळयात कितें करून दिवू, कितें करून दिवू, तें ओपन करून दिवू. पळयात दाराक सांगता, आमकां दार दाखयता, हे ओपन करून दिवू. चल यो तर यो, यो. पळयात पळयात सामको न्हू शिकयल्ल्या भशेन. पळयात हा, ओपन करता, ओपन करूं मरे, करूं. चल चल, फॅन लाव, चल. सो फॅन लावन दिता तेका. पयलें न्हय हॅरीची मस्ती अशी चालूच आसता, जशें की तेका शिकयल्ल्या भशेन सामको. बट आमी हेतूंतलें कांय शिकयना, पूण तेका सगळें कळटा. मम्मी येवपाचो टायम, मम्मी सकाळीं वचपाचो टायम, हें सगळें कळटा तेका. सो गायज चला तर मागीर मेळटा तुमकां. अशें दिसता दमट जाली सामकी भायर. तर चला जेवता बीन आनी मागीर मेळटा. आनी जेवली बीन आनी संजय बी येयला. हो पळयात दाखयता पळयात तुमकां. हो कोण व्हिडिओ घेता तो. कितें गेलो तो म्हाज्या वांगडा मॉडेलिंग करूंक येयलो. ए मॉडल, ए मॉडल, बॉडी
काडटो हांव खंय वचत जाल्यार म्हाका कोण व्हरत जाल्यार सो सो गायज आमी कुळागरान येयली आनी आतां म्हणटा तशें हांव तुमकां दाखयतलें एक्चुली 2 टॉप हांवें ऑर्डर केल्ले सो ते कशे आहा ते चेक करया फर्स्ट हो आसा सो कॅमेरान तुमकां वरती दाखयल्लो हांवें बट तो मातसो डिफरंट दिसतालो आनी आतां जर तुमी पळोवंक शकता न्हय प्रॉपर कळटा की हो टॉप जो आसा तो कसो आसा हेजो कलर सुद्दां तुमी हांगसर पळोवंक शकता म्हटल्यार येलोइश ग्रीनिश अशें म्हणूं शकता लायक शेळो कलर आसता पळय त्या टायपचो कसो आसा आनी ताका अशी न्हय प्रिंट आसा ही पळय ह्या टायपची अशी प्रिंट आसा सिंपल आसा सांगपाक गेल्यार अशें म्हटल्यार लायट वेट आसा सामको अशें दिसना की बाबा कितें घातला टायट आसा अशें बी दिसना एकदम लूज आसा पळय तरी हांवें एक्स्ट्रा स्मॉल सायज ही ऑर्डर केल्ली एक्चुली हांव एम घालता बट एक्स्ट्रा स्मॉल सायज ऑर्डर करून सुद्दां आय थिंक सो फिटींग म्हाका बरो येयला आनी हे तेजे स्लीव्ज आसा स्लीव्स सांगपाक गेल्यार सुद्दां ना तर ताका रब्बर बीन ना एक म्हटल्यार फिटींग ओवरऑल सांगपाक गेल्यार पट्टी टायप आसा थोड्यांक रब्बर बी येता रब्बर ना का आनी हेजे स्लीव्स अशे आसा लायक फुगी टायप फुगे कशे आनी ताका हांगसर मात डिटेलिंग दिल्ली आसा इथे एक टायपची डिटेलिंग दिल्ली आसा ती सुद्दां ना एक्चुली बरी दिसता ही पळय बारीक जर पळयत न्हय जाल्यार कळटा ती व्हायटान अशी दिल्ली आसा आनी हो पळय असो आसा हो ताका कट बीन अशें कांय ना थोड्यांक हांगसर कट येता बट तशें कांय ना आनी बेस्ट सांगपाक गेल्यार हो असो आसा सो बरें आसा ओवरऑल सांगपाक गेल्यार खूब बरो आसा हो आनी तितून हांवें न्हय शूज घातले सो हो न्हू शुजार सुद्दां बरो दिसता फ्लॅट सुद्दां घालूं शकता तुमी बट म्हाका अशें दिसता शूज घातले उपरांत आनीक बरो दिसता हो आसा तो फर्स्ट म्हणटा तसो टॉप म्हाजो जो हांवें फ्लिपकार्टाचेर ऑर्डर केला आनी तुमकां कसो दिसता हे कमेंट करून सांगा आतां आमी ट्राय करया तो म्हटल्यार सेकंड टॉप पळयात तेका कितें सांगतलो तो म्हाका बॉडी गार्ड कसो येयला म्हाज्या वांगडा सोडिना पळय म्हाका सो गायज चला म्हणटा तशें आतां सेकंड टॉप जो आसा न्हय तो पळोवन घेवया सो गायज हो आसा म्हाजो सेकंड लूक पळोवंक शकता तुमी आनी हो आसा तो सेट पॅन्ट एंड कुर्ता म्हणूं शकता तर असो आसा तेजो लूक हो पॅन्ट म्हाका खूब लायक फेवरेट म्हणटा तसो म्हाजो एका हितूनच म्हाका तो लायक जाला एका नजरेनूच म्हणूं शकता सो हो न्हय तेजो टॉप आसा लायक फ्रॉक कसो पळोवंक शकता तुमी आनी कलर कॉम्बिनेशन सुद्दां खूब बेस्ट आसा पिंक एंड व्हायट आनी तेजे न्हय अशें हातीक हे दिल्ले आसा सिल्वर एंड गोल्डनान अशें सो अशें आसा आनी तेजो सगळो फॅशन सगळो शो जो आसा न्हय तो हांगसर रावता टन 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 सो हेजेर सगळें आसा बरो दिसता फाटसून आनी त्याच बरोबर हातीक तर तुमी पयलेच आसतले बाकी सिंपल आसा लूक बरो आसा सिंपल अशें परत एकदा दाखयता तुमकां फिरून कसो आसा मुद्दाम सांगात म्हाका कमेंट करून म्हाका खूब लायक जाला कारण सिंपल आसा आनी असलें बरें दिसता एक्चुली आनी तेजी पॅन्ट जी आसा न्हय ती धोती टायप आसा पॅन्टीचो शो सुद्दां तुमी पळोवंक शकता अशी आसा ही पॅन्ट सो कशें आसा कमेंट करून सांगात आं आमचो रेपेर अशें सो फर्स्ट सेकंड म्हणटा तसो म्हाजो हे आसलो सेट टॉप एंड पॅन्ट